आज आमकां देवाचे उतार आमकां समजता आमचो एक कुडींत आसलेलो ल्हानसो विश्व आनी भयंकर सर्कस करचो विश्व हो ही जावन आसा जीब. मस्त जाणांची जीब आज बेश्टेंत ह्या संवसारांत उडवळटा वे. देखून चिन्नाच्या पातकांच्या की चड भिरंकूळ चिन्नाची पातकां आसा. चिन्ना आमची मोत खंय खंय दाखता. मागणें करतना आतां थोडी अमेरिका वचून आयली जावंक पुरो, या कॅनडा ऑस्ट्रेलिया पुरो वचूंक नायली, थोडी दुबय वचून आयली. पूण ताच्या की भिरंकूळ मोतीच्या की चड भिरंकूळ जावन आसा. पाताक सुलभायेन वायट करता. सुलभायेन एकदम इजी एक पाताक मनशा भितर रिकचें म्हणून आसा ती जावन आसा जीब. देखून एक गादत आसा ह्या विशयेन जिबे विशयेन. 100 इंचाची जीब गय 100 फिटीच्या मनशाक नाश करता गय. 100 इंचाची जीब 100 फिटीच्या मनशाक नाश करता गय. देखून आमची जीब कितली आसा तितल्यान आमची हायटी आसता. आनी खंडीत जावन ही जीब पळया 100 इंच जाल्यार 100 फीट मनशाक नाश करता म्हणून सांगतात ही गाद. देखून जिबेच्या विशयेन थोडी सतां आमी जाणा जावया. जीब आमकां ना जाल्यार खंयच्याय नुस्त्याची रूच ही कळना आमकां. आज ह्या जिबे वरवीं मस्त तराची रूच आमच्या कुडी भितर येता. जाय जाल्लें पुरा पळयता. पयलें सांगता काय आमची मोत जिबे कडेन हांवें चिंतिनातलें जाल्यार तूं थंय रूच पळोवंक शकतें. हांवें चिंतिनातल्यार आज तूं कालें काय जे म्हणून मतीन चिंतिनातलें जाल्यार जिबेन कशें गावचें. तितलें म्हणटाना दोळे म्हणटात गय जें डिश तयार करून दवरलें रांदप हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयल्या शिवाय तुवें कशें गावचें. जिबेन कशें गावचें. देखून तितलें म्हणटा कान म्हणटात गय कोणेय सांगलें त्या डिश बरें आसा म्हणून हांवें आयकल्या शिवाय तुवें कशें गावचें. सगळे अटॅक करतात जिबेक. आनी पांय म्हणटात गय तुवें चिंतलें, तुवें पळयलें, तुवें आयकलें, तुवें रूच सांगलें, हांवें थंय तुका व्हरना जाल्यार तुवें कशें येचें. आनी हात म्हणटात गय पांयाक तुवें व्हरून गेलोय म्हणया त्या डिश मुखार दवरला. जर हांव नातलो जाल्यार म्हजे हात नातले जाल्यार हातांनी तुज्या जिबेक खावयना जाल्यार तूं कालें करतय. तितलें म्हणटा गय पोट कितेंय तुवें रूच केलां जावंक पुरो, केलां जावंक पुरो, कितेंय केल्यां पुरो, पूण तें धरून दवरूंक हें पोट नातलें जाल्यार तुवें खावन कालें करचें आहलें. देखून दोळे म्हणटा गय तुवें खावन हांवें दोळ्यांनी पळयलें, ह्या जिबेन पुरा जाय जाल्लें केलें, रूच पळयलें, पूण आज म्हजे पांय पळयनासतना कितलो गितेम जालो म्हणालो गय दोळे. पांय पळयनासतना कितले गितेम जाले. कित्याक कित्याक खावन 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 पोटूच वाटलां पांय दिसना. आज जिबे तावन पळया कालें पुरा जाता आमच्या कुडीचेर कोलो परिणाम घालता. हे पुरा फिजिकली मात्र हांव आतां स्पिरिच्युअली सांगती म्हळ्यार आत्मीक तरान आमकां कितें जाता की म्हणून सांगूंक वेता. प्रेज द लॉर्ड. कुडी जीब म्हळ्यार कुडींतलो ल्हान भाग. आनी हाचे विशीं थोडी सतां आमी समजून काडया. जाकोबाचें पत्र 3रो अध्याय 5वें वाक्य. जीबी तशीच जीबी तशीच जावंक ती कुडीचो एक ल्हानसो सांदो. जावंक तो आमच्या कुडीचो एक ल्हान सांदो पूण व्हडल्या व्हडल्या कारभारांची ती बडाय उलयता. उज्याचे ल्हानशे एक कीट केदें व्हडलें रान लासून भस्मीता पळया. एक ल्हानशें कीट कशें सगळें रान भस्मून उडयता. एक एक फावटी पळया तुमी न्यूजार पळयतात खंय भायल्या गांवांनी ऑस्ट्रेलियांत आनी खंय पुरा रानां जळचीं कितले कितले दीस रानां जळ्ळीं आसात. ल्हानशे कीट कोणीक एक सिगरेट उडोवन उडयली या बिडी कोणा उडयली या खंयचेय एक काडयाक स्पार्क जाल्ले या करंट स्पार्क जावन उजो मेळ्ळो जावंक पुरो कितेंय पूण सगळें रानंत भस्म करता जाल्यार आमची जीबी तशीच म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून जीबी एक निजाकी एक उजो म्हणटा पवित्र पुस्तक. जीबी निजाकी एक उजो. जाकोबाचें पत्र 3रो अध्याय 6वें वाक्य. जीबी निजाकी उजो खोटेपणाची रास आमच्या सांद्यामध्ये आसोनी आमची कूड सगळी खूड बस्ट करता ती जीब. आमच्या सगळ्या जिवितांत उजो दिता ती जीब. आनी आपूण कोणाच्या उज्यांत वचून जळटा आनी तो काय जळयता. जिबेच्या कारभारांत पळया जिबे तावन कितलें वायट जाता पळया.
कितले वायट जाता. एक जीब आमी सांबाळून दवरचे काय. देखून एकलो जाणारी म्हणटा एक बेड्याक वय घालतात खंयची जनावरां भितर येनातले बरी. एक कृषी केल्यार या खंयची रांदय केल्यार भायली जनावरां भितर येवन कांय नातले बरी वय घालतात गे. पूण आमच्या जिबेक 32 आडांबे घालून वय घाल्या. पळया तुमचे तोंड उक्तेला कळटा ते कितले दांत आसात घेवन ते पूर आडांबे ती जीब ताच्या तोंड भायर येवन जमून पूण जाल्यारय ताच्या तोंड भायर येता. पळया कोणाचे ते जीब ताच्या भितर रावना. देखून जिबेचे पातकां भिरंकूळ जावन आसा मुगाच्या भावा आनी भयणी. देवाचें उतर सांगता ती जीब असोन एमकोंडाक लासता आनी तुजो जीव येतो तुजो आत्मा येतो त्या एमकोंडान लासयता. देखून जिबेक कोणाय वरी सादू करूंक जायना गे. कोणाय वरी सादू करूंक जायना. जाकोबाचें पत्र 3 अध्याय 8वें वाक्य सांगता तरी पूण जिबेक कोणाय वरी सादू करूंक जिबेक कोणाय वरवीं सादू करूंक तू जायना. एक उथवळी वायट ती मारेकार विखाण भरलेली. सोरोप मुनी वय जीब न्ही सरपाक इल्लेशे वीक आसचे. ह्या जिबेक फुल्ल विकत देवाचें उतर सांगता हांव सांगना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून ही जीब सगळ्या जिविताक घुसो दिता आनी आपुणूच आमकां उद्यान कशें लासता तशें तरी पूण जिबेक कोणाय वरी सादू करूंक जायना. एक हुतावळी वायट एक मारेकार विखाण भरलेली म्हणटा देवाचें उतर. जाकोब ह्या विशयान बरें सविस्तर जिबे विशयान तुमी केदाळे पुरसत आसल्यार एक जाकोबाचें 3 पत्र वाचून पळया. मागीर तेदाळ उलयतना फुल्ल कंट्रोला जाता. देखून ही जीब मुखार सांगता पळया हे जिबेन देवाक वाखणता. सोम्याक आनी बापाक आमी हरसिता. सोम्याक आनी बापाक आमी हरसिता. प्रेझेंट केलें न्ही घेता आमी अर्दे वर चिल्लर प्रेझेंट केलें. कितलें एनॉयंटींग बापान आमकां दिलें. पवित्र आत्म्यान आमी भरल्या. जेजूची काकुळट आमकां मेळ्ळी. जायत्या जाणांक बरें केलें हिलींग केलें. पूण हे जिबेन आमी कालें करता म्हणून सोमी सांगता पळया. आणि तेच जिबेन देवाच्या सारक्याक रचलेल्या मनशाक पळया देवाच्यांत सारकें तुजो भाव जावं दी तुजी बहीण जावं दी तुजी भाव कोणी बापूय जावं दी तुजी आवय जावं दी तुजी बायल जावं दी तुजी भुरगीं जावं दी या तुजो घोव जावं दी आनी कोणी जावं दी ती देवाच्यांत स्वरूप देवाच्याच स्वरुपाक आमी कितें करता रचलेल्या मनशाक आमी शिरापता. त्यात जिबेन निगी शिरापचे. देखून देवाचें उतर सांगता जन्माच्या पुस्तकान तुमी वाचल्यार या गादीचो पुस्तक तातूंय आसा तातूंय वाचल्यार बेश्टेंच घाल्लो शिराप कोणाक तर लागना गे. पाटी वचून कोणें शिराप घाला पळय ताचें भस्म करता. देखून जिबेन केदाळे उलयतना सत्र आयकरीचे आमी सत्र आयकरीचे. देखून कोणाक शिराप घालचो न्ही. देखून ह्या जिबेन कोण शिराप घालता पळया जिबे तोंड जावची फातकां कळली. आतां ही 7 हांवें जिबेची 7 तुमकां सांगली. पहिले जाकोबाचें पत्र 3 अध्याय 5वें वाक्य 3 अध्याय 6वें वाक्य 3 अध्याय 8वें वाक्य आनी 3 अध्याय 9वें वाक्य ही ट्रूथ ताची 7. आतां जिबे तोंड जावची फातकां गली फातकां जातात पळया. एफेसकारांचें पत्र 5 अध्याय 4वें वाक्य एफेसियन चॅप्टर 5 वर्स 4. हलकी उतरां पळया जिबे तोंड हलकी उतरां सदील उलोवणे दोड्या अर्थाची डबल मिनींग जोक्स दोड्या अर्थाची तारीफ असले सक्कड तुमकां साहजले नाही. देवाच्या भुरग्यांक साहजले नाही. कोण देवाचो मोग करता देवाच्या संगता रावता देवाच्या महिमेंत वांटेली जाता तांकां हें साहजले नाही. हे सगळें सोडून देवाक तुमी अर्गां स्तुती करया. बेश्टें तरी डबल मिनींग कोणा जोक्सान कोणाक खुशी जाता म्हणून उलयनाकात. असले पुरा संगती आमच्या जिबेतावन पयस करीचे म्हणून देवाचे उतार सांगता. दुसरें जीब खबराळी म्हणटा. खबरो करच्यान नंबर 1 गे जीब. खबरो करता तांकां मात्र रोमकाराचें पत्र 1 अध्याय 30वें वाक्य रोमन चॅप्टर 1 वर्स 30. ते खबराळे जातात पळय जिबे वरी खबराळे चाडयाळे देवा खांठाळ्याचे गरवी हंकारी आपली बडाई उलयतले वायटाक ओडतेल्या नव्या वाटाचे सोदनेर असलेले माय बाबा काल जायना तसलेले पळया. आवय बापायक कोण कायल जायना तांची जीब खोटीच. आवय बापाय आमच्या वडिलांक कोण काल जायना आवय बापाय कोण मान दिना तांकां गौरव दिना ते मनीस पळय खबराळे जातात चाडयाळे जातात देवाक खांठाळ्याचे गरबी हंकारी आपलीच बाडाई उलयतले
वायटाक व्हरतले नव्या नव्या वाटांचे सोदनीर आसलेले खंयच्यान वेचे खंय आज गम्मत मारचे आज खंयच्या बाराक या आज खंय या म्हणून वट्रासी आमचे आज कितले जण या लॉकडावनार घरा भितर आसून चिंता करून खंय आतां इल्लें ओपनिंग मेळटाना वट्रासी धांवती आसा देखून पळया असले माय बापाक खाल जायनात तसलेले. मागीर तिसरें पातका कारण पोकळ उतरां अर्थ नातली पोकळ उतरां बंडल सोडटात म्हणटा बळे रैल सोडचे म्हणटात बळे तसले. एफेसकारांचे पत्र 5 अध्याय 6 वाक्य एफेसियन चॅप्टर 5 वर्स 6. ह्या विशयांत कोणी मनीस पोकळ उतरांनी तुमकां फोटेना जावं दी पोकळ उतरांनी हाचे वरवीं देवाचे उतार पाळी नातलेल्यांचेर देवाचो क्रोध देंवता पळया पोकळ उतरां उलयतल्यांचेर देवाचो क्रोध देंवता. बेश्टेंत गडन उलयतल्यांचेर कितें तेग तुळवेन गादारनेन एलिपोंड फिलिपोंड गे म्हणून अलो खबरो करचे कितलीं जाणां आसात गो ते आमकां तुमचे भितर कोणी आसची नात भायल्या विशयी सांगचे. प्रेज द लॉर्ड. देखून ही पोकळ उतरां आमचे तावन पयस करीचे म्हूण सांगता. मागीर उतार पाळी नातले देवाचे उतार पाळी नातले. रोमाकारां बरयल्लें पत्र 1 अध्याय 30 आनी 1 वाक्य रोम चॅप्टर 1 वर्स 31. अल्प्यमतीचे दिल्ले उतार पाळी नातलेले हेरांची दया माया वाकाकुळतू कणवळाय नातले. कोणी शेजारच्या घरा कोणी खाटान पडोवन दी आनी कालें जावं दी पिडेस्त जावं दी कोणी जावं दी तांकां पडोवन वचो ना. फ्लॅटांनी रावतल्यांक एका फ्लॅटान सायडीन असल्या फ्लॅटान कालें धरता म्हणून गोतू ना. तसले परिस्थिती तसले पुरो संबंध आमचे आजकाल म्हणटा हे पुरा जाला कित्याक आमचे तावन वेगळ्या सार जाला कित्याक आमचे भितर गड गेल्या कित्याक ही जीब सुलसुळ्ळ्या वरवीं जिबेन या वायट दुसऱ्यांचे वायट केल्ल्या निंदा केल्ल्या वरवीं आमचे थोडी रागार जाल्यान आमचे तोंड पळोवंक आशेनात. असले पुरा परिस्थिती ह्या संवसारांत घडल्यात आनी आमचे थंय घडल्यो आतां आनी मुखार घडून नसो म्हणून हे उतार. आनी दुसरें जावन आसा 5वें जावन आसा पोकळ्यो गजाली. बेश्टेन तरी आतां लॉकडावन आसा कोणा कडेन कोणार उलोवंक रावच्या बा सकाळी सांज मुसर पोना कोली पोना कालें पोना नाजाल्यार कयंगी पयल्या वचून उलयतलें आतां वचूंक जायना म्हणून पोनारी उलोवचें. पळय पोकळ्यो गजाली. 2 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 16. तिमोथीचें दुसरें पत्र 2 अध्याय 16वें वाक्य. संवसारी वा पोकळ्या गजालींक कान दी नाका पोकळ्या गजालींक कान दी नाका. तसल्या उलोवण्यांनी वा गजालींनी बरसल्ल्यान थंय देवाची भिरांत फुर्ती नासता. तसल्या वाटो तुमी मेळ्ळ्यार तुमकां देवाची भिरांत ना. मागीर कालय उलयत म्हूण चिंतात तुमी कोणाक तसले वळ्या आज कित्याक अशें पुरा जाला कितले पुरा उलयतात काले पुरा सांगतात ह्या जिबे वरवीं पुरा जाता. आनी सगळें आमी जिबे जावन झडती करची. मातेवाचो वांजेल 7 अध्याय 1 वाक्य. हेरांची झडती करूंक तुमी वचनाकात. त्या दाळा तुमची झडती जावची ना. आज आमी कितलीं जाणां भाऊ भयणी एकामेका झडती करता. आज कितलीं जाणां कुटुंबांत आमी एकामेकाची झडती करता. आज आमी कितले आवय बापायची भुरगीं झडती करतात. आज कितले वायट कुटुंबांत आसा झडती करतात. पळया हाका लॅग दिवंक ना हांगी खंडीत एकल्यानी लॅग दिवंक आसा म्हाका जबान कित्याक देवाच्या उतरां जेजून तूं सांगलेलीं उतरां ही हेरांची झडती करिनाकात करूंक वचनाकात. ते दाळा तुमची झडती जावची ना. जर आमी हेरांची झडती केल्या जाल्यार खंडीत म्हजी आनी तुजी झडती जातली. देखून आमकां कोणाक अधिकार ना कोणाची झडती करूंक. तांचे कडच्यान तांणी केल्ले ते परमार्शन तुवें पळयचे आयकल्ले मात्र उलोवंक जायना. आयकल्लें आयकून तुवें पळयचे दोळे आनी तुका तितले प्रूफ आसायचे ताचे कडेन निसारीचे जाल्यार कोणेय सांगल्यो गजाली वारार आयल्यो गजाली काण घेवन तुज्या भावा कडेन भयणी कडेन झगडूंक गेले जाल्यार तूं ताची झडती करते आसाय. त्या दाळा देव तुजी झडती करतलो म्हणून उडास दवरीचे मुखाच्या भावा आनी भयणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 7वें सपूत घालचो. हेजी बेनंती हें पुरा करचें पळय. सपूत घालचो. मातेवाचो वांजेल 5 अध्याय 30 आनी 4 वाक्य. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 34. पूण हांव तुमकां सांगता सपूत घालचोच न्हय. आकाशाच्या नांवान तुमी सपूत घाली नाकात. कित्याक देवाचें सिंहासन तें देवाच्या सिंहासनाचेर तूं सपूत घालनाका. आकाश देवाचें सिंहासन भूमी देवाची मोने भूमीच्या विशयी तूं सपूत घालनाका. तुज्या मात्याच्या
आनी तूं सपूत घालनाका कित्याक माथ्याचो कितें कस तुका दोवायर काळो करून तुज्यान साधना म्हणटा. ह्या हर एक केस आमचो देवान मेजून दवरला. हे मस्तक कित्याक आमचे तकली जावन तकलेच्या नांवार आमच्या माथ्यार हात दवरून कोणाय की सपूत घालनाचो कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्पर देव शब्दरबार आमच्या मथींत रावता. काळजाक हात घालून आमी सपूत घालनाचो कित्याक आमच्या काळजान जेजू रावता. आमच्या हातांनी हात सपूत घालनाचो कित्याक म्हळ्यार आमच्या हातांनी पवित्र आत्मा रावता. सगळें आमचें कूड देवाचें मंदीर तर सपूत घालशी जाल्यार ताचें लेख तुवें दिवंक आसतलें मगच्या भावा आनी भयणी. 8वें फोट उलोवचें एफेसकारांचें पत्र 4 अध्याय 25 वाक्या. फोट उलोवचें एफेसियन्स चॅप्टर 4 वर्स 25. ह्या पासतो सर खपाटीपण तुम्ही पयस करा. सर खपाटीपणांतल्यान तुमी पयस रावा. एक फावटी भायर येया पुरो. देव तुमकां आपटा सुडका दिता पुरो करता. एक फावटी ह्या खपाटीपणा ह्या संवसारांतल्यान भायर येया. एक फावटी ह्या खपाटीपणा त्या मनशांतल्यान तुमी भायर येया. देवा सांगता राया आनी देव तुमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. खपाटीपणांतल्यान भायर येया म्हणटा सरेस्पट देव. आणि एकामेका सत उलया. आणि एकामेका सत उलया. पोट मारनाकात. काले एक एकले सांगतात काय ना केदळ थोड्यांनी सांगचे अबो काय ना बा काय ना हे बोटी बेळें जाल्यार ह्या वर्सा काय ना बा. आदल्या वर्सा जायतें आसलें आनी येवच्या वर्सा सांगल्यार ह्या वर्सा काय ना बा. आदल्या वर्सा पयसा आसा खंडीत आसा. आसलें ना म्हणल्यार आसलें नांतू जाता गे. देखून सत रायकरा गे ते आमी सत उलया. आसलें आसा बरें सांगया कालें करूंक आसा. आमी कितें रीण आसा कितें हें आसा वजें आसा तें मात्र हेरांक सांगचें. भितर कितें भरून दवरलां कोण सांगता. बँकाच्या लॉकरांनी कितलें भांगर दवरलां कोण सांगता. कोणी सांगताय न्ही. आमकां कोणाकी नाकाय तें पूण सांगतना सत उलया न्ही म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. 9वें कित्याक आमी समेस एकच कुडीचे सांदे. आमी एकच कुडीचे सांदे. आमी जेजूचे कुडीचे सांदे. आमी एकच कुडीचे सांदे. आनी 9 पॉयंटान तो सांगता दुरसोवचें एकामेका दुरसोवचें. तिताक बरयलें पत्र 3 अध्याय 2 वाक्या. एकामेका दुरसोवचें. आज तुमकां मस्त बेजार आय जावंक पुरो कित्याक हो म्हाकाच सांगता म्हणून. कित्याक म्हळ्यार एकले ह्या जिबेच्या पातकांत रेवडून पडले मनीस आज हे देवाचें उतर विंचून काडलें. कित्याक म्हळ्यार म्हाका इन्स्पिरेशन मेळ्ळें म्हाका आनी तुका एकल्याक ह्या जिबेच्या पातकांतान सुटका दिवची म्हणून देवाची खुशी मगच्या भवान भयणी. देवाक आमी अर्घ दिवचें. आज आमकां रिव्हिलेशन जाता आमकां उगडपें जाता. आयज कितें तरी आमकां देवाचें उतर मेळटा. आमी तें चिंतून काणगेचें दुरसो नाकात. कित्याक म्हाका आनी तुका सुटका दिवच्याक. कित्याक देव म्हजो तुजो मोग करता. हे उतर म्हाकाय कातरता तुकाय कातरता. हर एकल्यांची जीब असेत न्ही गे. देखून दुरसोवचें. तिता कोणाय विशयांत वायट उलय नासतना. कोणाय विशयांत वायट उलय नासतना. वा कोणाय लागीं झगडें करिनासतना. कोणाय लागीं झगडें करिनासतना. सक्ता लागीं सादेपणान आनी बऱ्या मनान सोलोवंक तांकां सत्राय सांग म्हणटा सांग पावल. सत्राय सांग. देखून आज आमी देवाचें उतर आयकलें. आमी हेरांकी सत्राय सांगया न्ही गे. आज आमचींत मगच्या भावांनी एकमेकाक केदाळे दोश्चे एक चिंताप जावन आसा. एका दाळ आमी कुटुंबांत इतले जाणां भाव भयणी आसात. एक भाव सरकार आसून एक भाव एमकोणा गेल्यार कशें जायत न्ही. एकल्याचो घोव एमकोणा गेलो आनी बायल सरकार गेली कशें जायत न्ही. आवय बापूय सरकार गेली भुरगीं एमकोणा गेली कशें जायत न्ही. आमकां पळोवंक मेळटा की ना हें पुरा सगळें पळोवंक मेळटा मग. तर कित्याक आमी हेरांक आमी सुखय जायनाका त्या पासांतले ह्या दंवसाराच्या पासांतल्या खोटेपणांतल्या तांकां आमी सुखय जायनाका. ती म्हजी आनी तुजी जबाबदारी वय की न्ही. कोणी कितेंय म्हणून दी कालेंय करून दी काना की तुमी भियेनाकात मगच्या भावान भयणी. तुमी देवाची भुरगीं देवाची सुवार्ता परगट करून विसरून काडलेली तुमी. देखून तुमकां अधिकार दिला देवान. कोणाय की भियेनाकात. उलयते रावून दी. तांचे लेख तांणी दिवंक आसतले मगच्या भावान भयणी. आमी सांगचे मात्र रावोवचें नाका. कित्याक आमी सत उलोवचें सोडचें नाका मगच्या भावान भयणी. सोडचें नाका आमी. 10 पॉयंट सुखीदार करचें हेरांक. पळया हे पॉयंट्स तुमी बरोवन काणगेया. बरोवन काणगेल्यार बारी बरें. नाजाल्यार हे आनी एक फावटी तुमकां वाचूंक मेळचें ना. कोलोसेकारांक बरयलें पत्र 3 अध्याय 13 वाक्या. एकामेकाक सोसून व्हरा. एकामेकाक सोसून व्हरा. खंय सोसून व्हरता आमी. आमी सोसून व्हरचें न्ही. आमी पुरपुरोन रावचें. खंय सोसून व्हरता आमी. पळया देवाचें उतर सांगता एकामेकाक सोसून व्हरा. आणि एकामेकाक दुरसोवंक कारण आसा तरी. एकामेकाक दुरसोवंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षी. एकामेकाक आमकां खंडीत दुरसोवंक आसा. एक बाबाक आनी एका बाबाक दुरसोवणे आसात. एका भयणीतान एका भयणीक दुरसोवणे आसात. आवयतान भुरग्यांक दुरसोवणे आसात. भुरग्यांतान आवयक दुरसोवणे आसात. कोण दुरसोनात. पूण दुरसोवंक कारण आसा जाल्यार एकामेकाक दुरसोवंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षियाने. आमी एकामेकाक कुटुंबाचे न्ही. आज फाल्यां आमी एकत्र न्ही. पळया
उदक कातरल्यार एक जाता गई भाऊ भयणीचो सांगाती तसो ते एक दीस कातरल्यार एक दीस एक जातात ते कित्याक एक रगत तें तशें उदक कातरल्यार एक जाता तशें रगत कातरल्यार एकच जाता मगोच्या बोवाय भयणी चिकी उदकाचें गेल्लें दाट सवयेत रगत पूण एक जातात तें देखून आज आमी बेश्टेन तरी रागार रावून आनी कितें करन एकामेका निंदा करून कित्याक जियेजे तुम्ही दितात तें बक्षणे तुमी दितात तें बक्षणे सोम्यान तुमकां दिलां त्या सोम्यान तुमकां दिलां त्या बक्षण्या बरी जावन ती खुर्सात हांव जेजून आमकां बक्षिलां ताका कितले मारले गे 1,500 मार ताच्या कुडीचेर आनी 150 गायांनी ताची हाडां दिसतालीं गे आनी एकच एक थेंबो रगत ताच्या कुडींत रावोंक सोडूना उदकाचो थेंबो रक्ताचो थेंबो ताचे ते रावोंक थंय उक्तें गेलें कडवळ पुरो ताणें आमच्या खातीर दिलें एक पाताक करिनातल्या मनशाक कित्या खातीर म्हज्या आनी तुज्या खातीर न्ही गे म्हज्या आनी तुज्या खातीर न्ही गे कित्याक आमी एकामेकाची मासां खावची कित्याक एकामेका आमी निंदा करची कित्याक एकामेका आमकां बक्षूंक जायना आनी की मगोच्या भावा आनी भयणी खंय आसा ते क्रिस्तांवपण हे पुरो डुप्लिकेट क्रिश्चानिटी वय गी न्ही आमी एकामेका बक्षिना जाल्यार ताका क्रिस्तांवपण म्हणटात गे आनी 11 पॉयंट म्हणटा गुणगुणचे एकामेका फिलिपिकरां बरयल्लें पत्र 2 अध्याय 14 वाक्य फिलिपियन्स चॅप्टर 2:14 सर कामां पुरपूर नासता सरू तुमी करची कामां पुरपूर नासतना आनी मना भितर गुणगुण नासता भायर न्ही मना भितर गुणगुणचे आसा मना भितर गुणगुण आसतना तुम्ही करा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया एक दीस एक याजक बेजमेंता गेल्लो गे घरांनी बेजमाक येतना एका घरा माय आनी सून बारी मोगान जियेतात गई बारी मोगान वादरापाक बारी सरप्रायज गई इतले मोगान जियेतात बाबा म्हणून आनी ते दीस बेजमेंता गेल्ल्या दिसा बेजमेंत कर जाल्या उपरांत सून खंय वस्तू रुमळोवन गेली गई आनी सासूमाय भितर आसली ह्या सुनेचे सिक्रेट कळेजे म्हणून लो पाद्रा थंय गेलो गई वस्तू रुमळचे कडेन आनी वचून सुने कडेन निसारले गे आळे मा तुमी इतल्या मोगान आसात न्ही सासूमाय आनी सून ताचं कारण कितें कशें तुमी रावतात इतल्या मोगान तुमचे खंडे जावन आमच्या फिरकजेन बारी एक नांवार्दीक तुमचे जोडे तुमी सासूमाय आनी सून आवय आनी धू सांगाता गेल्ले बरी येतात सांगातास देखून ती सून म्हणाली गे आळे फादर हें पुरा मुखार दिसचें मात्र तुमी सांगतात पूण हांवें तिका मुखार राग दाखोवंकूच दाखयना हांव कितें आसा राग पळय तो हांगा ह्या पात्राचेर दाखयता जें कितें वस्तू हांव उबळटा पळय तिच्या रागान उबळटा हांवें एक पात्राक मारतना पुरो कशें राग म्हजो निवाळटा देखून तो पात्र दोरो अग्नी सपाय जाला कोणाच्या रागान मारला हेंत न्ही गुणगुणचे भितरले भितर मुखार आमी कितली बरी कितले सोबीत दिसता कितले स्टायलीर मिसाक येता कितले स्टायलीर संवसारांत जियेता आमी पूण भितरले भितर कालें आसा हेंत न्ही गे गुणगुणचे एकामेका दुरसोवचे हें क्रिस्तांवपणांत आसा जाल्यार तर आमी खंय येतले म्हणून चिंता मोगाच्या भावा आनी भयणी आज बेजार करनाकात हें देवाचें उतर म्हाका दिल्या शिवाय निर्वग ना कित्याक म्हळ्यार परतावन म्हज्या मतींत येता हें सांगच्या खातीर देवाचें उतर दिवच्या खातीर जावंक पुरो ह्या उतरा वरवीं जायत्या जाणांक सुटका मेळटली जायत्या जाणांक मुखार बरेंपण जातलें देखून हें उतर आखेर जावना पूण आमचो वेळ जायत आयलो देखून हे उतर हांगात आखेर करता हांव मुखल्या दिसांनी मुखार कितें आसा पळया ह्यात जिबे विशयांत आमी मुंदरसून वेतल्या देखून आज आमी कितें आसा एक गडी भर दोळे आमचे दांपिया आमची सगळीं पातकां ह्या जिबेतान जाल्लीं 11 कारणां सांगली हांवें पातकां 11 पातकां हांवें सांगलीं लिस्ट करून दिली एक प्रत्येक तुमकां उडास करीत जाल्यार प्रत्येक हांव एक पटी सांगता लिस्ट कसली पळया पयलें जावन आसा देवाचें उतर आमकां सांगता हलकी उतरां उलोवचें दुसरें खबरो करचें तिसरें पोकळ उतरां उलोवचें आनी चवथें उतार पाळी नासतना रावचें पांचवें पोकळ्यो गजाली करच्यो आनी 6वें झडती करचें 7वें सोपूत घालचें आनी 8वें फोट उलोवचें 9वें एकामेका दुरसोवचें 10वें सुखीदार करचें हेरांक आनी 11वें गुणगुणचें वायट भितरले भितर गुणगुणचें भायर कांय कळना मनशाचें खोटेपण कितलें आसा म्हणून पूण भितरले भितर जायत्यो संगती आसात देखून ह्यो संगती पुरा मतीन धरया हाचे विशयान दूख पावया आमी विशेश तरेन ह्या वेळार बक्षाने मागून आज आनीकी हिलींग जावच्या खातीर
आज आनीक आमकां अत्मीक तरान हिलींग जावं दी. आमची आज आजापान अद्भुत कसलें बायले फिजिकली आमकां टाचचें नाका, पूण आमचें काळजां मना परिवर्तन कसलें एक आजाप आमच्या जिवितांत घडोवन दी. आनी लागीं आमी सोमी असो पाटलाव करूंक, लागीं ताच्या बसोंक, इतल्या संत भक्तांक जेजूक हातान धरचें भाग फावू जालें. आमकां एटलिस्ट पळोवचें भाग फावू जावं दी. मरच्या पयलें आमकां तो देव पळोवंक मेळून, जेजू पळोवंक मेळोवन दी, तसो अनुभव मेळोवन दी. ताची स्तुती करतना, ताका अर्गां दितना, ताचे कडेन मागणें करतना तो जाप दिवन दी आमकां. ह्यो सगळ्यो वायट्याच्यो सक्त्यो आमचे तान पयस जावं दी म्हणून एक गरीबोर आमी मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. शब बरकर चंद्र बकर बलो रुखल वृदक चंद्र बरकर बलो. जीसस 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 जीसस. थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. हुर कर 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 जीसस जीसस जीसस. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड चंद्र. हुर कर कर जीसस जीसस. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. एक फेल्सी म्हणले बहीण की आमच्या आस्पत्रेंत आसा, सगळे तेजे युरिनानी ब्लॉक जावन मस्त कश्टांत आसा. ह्या बहिणीक सुटका मेळच्या खातीर मागया. एका बहिणीन मागूंक सांगला तिच्या दुबे खातीर एक बरें काम मेळोंक. दुबय आसा, काम नासतना आसा, तिका काम मेळच्या खातीर आनी तिचो जागो एक विकून येच्या खातीर तें मागूंक सांगला. ज्योती डिसोजा म्हणल्या एका बहिणीच्या सगळ्या इंटेन्शना कितें तिणें धाडल्या आनी त्या विशेष सगळ्या इंटेन्शना खातीर आमी मागया. एक बहिणीक प्रती एक जावन आल्सर प्रॉब्लेम या गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम आनी कश्ट जाता तिका सुटका मेळच्या खातीर मागया. आनी सर्व आमकां धाडलेली इंटेन्शनां आज ती सगळीं सम्याक समर्पण कर दिवया. आनी हर एकल्याचें जिवीत सम्याक भेटोवन दिवया आनी खंडीत जावन आयच्या ह्या आमकां एक जिबेचें देणें मेळोवन दिया. बेश्टें तरी जिबे पाड करच्या खातीर जिबे गिफ्ट ऑफ टंग्स आमी मागया. आज गिफ्ट ऑफ टंग्स आमकां मेळ्ळ्यार असले सगळे संगतीतान आमी भायर येता. गिफ्ट ऑफ टंग्स आमकां मेळ्ळे जाल्यार हर एक वायट येतान आमी भायर येता. कित्याक गिफ्ट ऑफ टंग्स जावन आसा देवाची पदवी, देवाची सकत, देवाची काकुळट, देवाची कृपा त्या जिबेच्या देण्यानी वळतना आमकां ह्यो अडकळ्यो सगळ्यो ती गिफ्ट ऑफ टंग्स कातरून उडयता, डेलिव्हरन्स करता, सुटका दिता. आनी गिफ्ट ऑफ टंग्स आज मेळच्या खातीर विशेष तरान आज आमी मागया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. उरे करे करे जीसस. थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड. प्रेज यू लॉर्ड, ग्लोरीफाय एंड माइटी गॉड. हालेलुया. वर्शिप लॉर्ड जीसस. उरे करे करे जीसस. थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chandra Karbal, Rukhal, the mighty anointing of the Holy Spirit, hallelujah. Jesus, touch them, heal them, and set them free, Lord Jesus. Lord Jesus, their tongues will be diverted right from the name of Jesus. As a gift of tongues, they will receive in the name of Jesus Christ, hallelujah. Chandra Karbal, Rukhal, the mighty anointing of the Holy Spirit, the mighty anointing of the Holy Spirit, the mighty anointing of the Holy Spirit, the mighty anointing of the Holy Spirit. Hura, 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 hura. You are the burning fire, Lord. Hura, raka, raka, shandar, bara, karbalba. Rukul, hura, raka, shandar, shandar, bara, karba. Jesus, 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 Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. 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 ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವನಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು.
ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. let your power flow, Jesus. Let your power flow. Jesus, the mighty Lord, worship you, Lord. Pura daga daga shandara bara bara, rokhala brada daga shandara bara 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 bara, rokhala brada daga shandara bara bara. Jesus, thank you, Lord. Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus, Jesus, thank you. Let your power flow, Lord. Jesus. हालेलुया, हालेलुया. एकला कोणाकी एक दोळ्याची दिष्ट जेजू सारखी करते असा, मस्त दोळ्याची दिष्ट पाड झाल्या असल्या एका व्यक्तीक जेजू आवडते असा, दोळ्याची दिष्ट इम्प्रूव्ह जाते असा. हुरे रे जीसस, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड. हुरे रे कर जीसस, जीसस. कोणी एक व्यक्ती मागते असा, आपले केस जडता म्हणून मागते असा. जेजू हर एक तुझ्या केसाची सहित जतन घेता म्हणता स्वामी जेजू ख्रिस्त. God will protect you. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Praise you. Glorify, mighty God. जायती जणां जिबेची देणे मेळच्या खातीर मागते असा. जेजू जायते जणांक जिबेचे देणे दिते आसात. सकाळचे तुम्ही इल्लो वेळ गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करून प्रॅक्टिस करा. एक 10 मिनिटां घे, 15 मिनिटां घे, गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करून प्रयत्न करा. आणि या गिफ्ट ऑफ टंग्सच्या मागण्या सकाळी आमचे 5 ते 6 आमसर गिफ्ट ऑफ टंग्सचे मागणी चलते आसा. कोणाक जॉईन जाल्यार तुम्ही खंडीत म्हाका लिंक, आमी तुमकां लिंक धाडटले, म्हाका कॉन्टॅक्ट करा. वॉट्सॅपार धाडा, आमी कॉन्टॅक्ट करता तुमकां. सकाळी गिफ्ट ऑफ टंग्स, काल गिफ्ट ऑफ टंग्सांनी मागूंक जायतीं जाणां आमी एकठांय जाता, आमी सगळीं सांगता मेळटा, मागणें करता मगाच्या भावान बहीण. भियेनाकात तुमी. आज तावन तुमची जीब मागा. Jeremiah 5:14 बरी माखूंक मागा. Anoint my tongue, Lord Jesus, as per Jeremiah 5:14, Lord. Anoint my lips, Lord Jesus, as per Jeremiah chapter 1 verse 9, Lord. Jeremiah प्रवाचे पहिलं पुस्तक, पहिलं अध्याय 9व्या वाक्या बरी तुझे वॉन्ट जेजू माखून दी. तुझी जीब Jeremiah 5:14 बरी माखून दी. आणि तुमकां कितेंच उणें पडचें ना. वायट उलोवणें तुमचे जिबेंत येवचें ना. ही जीब सोमी सांबाळटलो, राखतलो. आणि हर एक वायटाचे सत्य तुमचे तावन पयस उडयतलो जेजू. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 मस्त जना गुण करते असा, जेजू आपडते असा, आपडते असा. मुखल्या दिसान साक्ष दिया. तुमचे कितेंय तुमकां गुण जाल्ले, बरें जालें असं जाल्यार दायकन आमकां साक्ष धाडा. हेरांचो वावर घट करच्या खातीर एक साक्ष दिया.
आनी म्हज्या वॉट्सॅपाचेर धाडा तुमी. तुमचें इंटेन्शन असल्यार धाडा आमकां. खंडीत आमी तुमचे खातीर मागता. तुमच्या जिवितांत अजापाने अद्भुतां घडटली, कित्याक तुमी मग्न करता. देवा सांगता हो वेळ करशिल्लो देव बिलकुल तुमकां विसरूंक ना. तुमचेर दया दाखयतलो, तुमचेर कृपा ओततलो, तुमकां बरें करतलो. थँक्यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सगळ्यात सांगता मॅडम जेजून शिकलेल्या मागणे म्हणया. आमच्या बाबा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र आसा, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांचा. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळ्ळेर पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता, श्री आमचे तूं सदैव निसदेन जेजू भगवंते मरिये देवाचे माय, आमच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. प्रेज द लॉर्ड.